गोमंतक टीव्हीच्या कोदीक गोंयकार उत्सव जिणेचो हे कार्यावळीत दिलीप बोरकार तुमकां येवकार दिता. इश्टानो, आमचें गोंय सोबीत सुंदर आनी हे सोबीत सुंदर गोंय पळोवपा खातीर संवसारभरचे लोक आमच्या गोंयांत येतात. म्हाकाय गोंय आवडटा. म्हाका गाडी चलोवप आवडटा. आतां हायवे एक्सप्रेस बी जाता. हायवे एक्सप्रेसांतल्यान जेन्ना तूं गाडी घेवन वता तेन्ना मुखावेलें तें सगळें सुंदर वातावरण आनी सगळें पळोवन इतलें जिवाक बरें दिसता. पूण केन्ना केन्नाय म्हज्या जिवाक त्रासूय जातात. हे त्रास कसले आतां एक पळयात. हांव जेन्ना बांबोळे चट्टी वयर काडून येता तेन्ना थंय एक व्हडलें होर्डिंग आसा आनी तें होर्डिंग स्लीप डिस्काचें. एक लक्षांत दवरुपाक जाय की होर्डिंगां आसतात ते सौंदर्य ना करतात गोंयचें बी सगळें बरें आसा, पूण अशीं होर्डिंग स्लीप डिस्काची जी आसा आनी म्हजे सारकें हे जाणटेपणांत भेंडाचो बी मातशें दुखत जाल्यार दिसता अरे स्लीप डिस्क काय म्हणून. आनी तुमकां लक्षांत घेवपाक जाय की दुयेंसा परस जे पळय विचार तकलेन येतात तेंच दुयेंस चड निर्माण करतात. आनी तो जेन्ना जेन्ना होर्डिंग हांव पळयता तेन्ना म्हाका स्लीप डिस्क जाली काय कितें ह्या भंयान हांव सामको कातवेता. आनी ड्रायव्हिंग करता आसतना जो एक आनंद भोगता तो म्हाका भोगूंक मेळना. हो एक अत्यंत ताजो वायट परिणाम मनशाचेर जाता. हालींच म्हणून हांवें कितें केलें, हालीं रस्त्याच्या कुशीक जी होर्डिंग आसतात ती हांव पळोवंक वचना. आनी ती कित्याक पळयना तर ह्याच कारणा खातीर कित्याक तो स्लीप डिस्कान हांव इतलो भंय घेतला म्हणून. पूण जालें कितें, पयरूच हांवें एक सुंदर चलयेक लिफ्ट दिली. ती बसल्या. कसली येवजणेन आशिल्ली म्हाका खबर ना, काय इंटरव्यू घेताले तेवूय म्हाका खबर ना. तिणें म्हाका सांगलें, सर आपलें कितें जातलें म्हणटकीच कितें जातलें म्हाका कळूं ना. सर पळय हे हांगा पळय रस्त्याच्या कुशीक होर्डिंगां लायल्यात, तातूंत एक होर्डिंग हांवें वाचलें. कितें होर्डिंग गो हें पळय म्हणपा लागलें. हांवें तें पळयलें जाल्यार थंय कितें 10 वर्सां विकासाची आनी फुडलीं 5 वर्सां समृद्धीची कच्च जालें म्हाका. अरे 10 वर्सां गेलीं विकासाची आनी आतां फुडली इतली समृद्धीची. विकास म्हणून आमचे थंय एकलो काम करतालो, ताका आमी केन्ना जेवणाक कितें पुजा बी आसलें हाडटाले आनी तो जेवण हें करतालो. आनी त्या विकासान म्हजे पयशे एक्स्ट्रा घेतिल्ले ते अजून म्हाका परत दिवना आनी तो मागीर परत जेवण करूंक येवंकूय ना. तर ही 10 वर्सां विकासाची खरें 10 वर्सां जाल्लीं. मागीर 10 वर्सां विकासाची कोणाची? बरें ती गेली बरी आसा. समृद्धीची फुडलीं 5 वर्सां. समृद्धी म्हणून म्हजी एक मैत्रिणी चली आसा. अरे ही ताकाच गाय समृद्धीची 5 वर्सां. मागीर आमी कितें हो विकासाची 10 वर्सां आनी समृद्धीची 5 वर्सां हे बाबडे चलयेक कळना. मागीर ताका हांवें सांगलें, आगो आमचो सत्ताधारी पक्ष पळय आसा फाटलीं 10 वर्सां आसा ताणें आमच्या लोकांचो इतलो विकास केला आनी त्या विकासाची तो 10 वर्सां म्हणटा. आनी मुखार जी समृद्धी म्हळ्यार ती चली बिली कोण न्हय. तर समृद्धी म्हळ्यार आज जे आमी आज कितें गोंयांत भोगतात पळय ती समृद्धी ती फुडें आनी वाडपाची आसा अशें ताका म्हणपाचें आसा. म्हणटकच हे समृद्धीची 5 वर्सां म्हणटकच विकासाची गेली आनी समृद्धीची गेली. आतां अशें जर गेलें तेन्ना म्हाका टट्ट करून म्हजो एक मित्र मांगिरीस पै रायकार हाजी याद जाली. मांगिरीस पै रायकार हो गोंयचो एक उद्योजक अशें हांव त्या वेळार म्हणटालो आनी आतांय आसा, पूण तो वेगळे तरेचो उद्योग करता. ताजे कितले कितले उद्योग आसा म्हाका खबर ना. पूण हालींच हांवें खंय तरी वाचलें की ताका एका व्हडल्या हाजेर अपॉयंट केला. आतां ताका पयलीं लागीं वळखतालो तेन्ना तो चेंबर ऑफ कॉमर्सचो अध्यक्ष आशिल्लो तेन्ना. आनी त्या उपरांत तो अशा पोजिशनाचेर वचत रावलो. खंय ताका अपॉयंटमेंट दीत रावले अशे संस्थाचेर आसा. आनी आतांच हालींच ताका आनी एक संस्था दिल्या जें नांव पासून म्हाका तकलेन हें हाडपाक येता. आमी अशें कित्याक करचें न्ही की आमी ताकाच ताई सांगया. आनी त्या खातीर तें व्हडलें पोजिशन हांव जाणा. त्या खातीर हांव मांगिरीस पै रायकार हांचें अभिनंदन करता आनी आमच्या स्टुडियोन ताचें स्वागत करता. मांगिरीस बाब नमस्कार, वेलकम. नमस्कार. हय, आतां तुज्या तोंडांतल्यान आयकून ही खोशयेची गजाल की तुज्या ही अपॉयंटमेंट जाल्या पळय ती हांव जाणा खूब व्हडली. कित्याक तूंय तसो व्हडलोच मनीस, तुगेलें तशें योगदानूय आसा वेगवेगळ्या क्षेत्रांत. म्हणटकच तुका तें मेळटलेंच. आतां आमकां कळून दी, आमकां म्हणजे आमी सगळ्या दर्शकांक कळून दी आमचो मांगिरीस पै रायकार खंयचे पदाचेर पावला. हांव आतां हालींच फिकी ही जी नामनेची इंडस्ट्रीज बॉडी आसा इंडियेची, भारताची, ताज्या नॅशनल कावन्सिलाचेर म्हाका सामावून घेतला. आनी ही खरीच खोशयेची गजाल आनी व्हडपणाची गजाल. कित्याक हातूंत सगळे
व्हडले व्हडले दिग्गज सदांच असतात आनी तातूंत म्हज्या सारको एक स्मॉल स्केल म्हणजे सूक्ष्म धंदो चलोवपी मनशाक एक थंय वावर करपाक जागो मेळ्ळो हातूंत सगळें आयलें तर आमच्या फाटल्या कामाची जी पळय एक हें आशिल्ली ती पावती म्हळ्या भशेन जाल्या आनी ताजेच बरोबर एसोचॅम म्हणून जी पळय दुसरी संस्था आसा ताजेरूय हांव आसा आनी तांचो पळय MSME म्हणून जे वांगड आसा ताजो हांव अध्यक्ष आसा आणि खूप जाण आसा आनी खूब आसा तुझे चेंबर ऑफ कॉमर्साचे कार्य पळय लोक याद करतात सांगा तूच हय 2011 ते 13 मेरेन हांव गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज हाजो अध्यक्ष आशिल्लो ताजे पयलीं गोवा मॅनेजमेंट असोसिएशन ताजोय अध्यक्ष आशिल्लो ग्रीन ट्रायंगल सोसायटी म्हणजे जे ऑक्युपेशनल हेल्थ सेफ्टी अँड एनवायरमेंट आसा ताजो हांव अजुनूय अध्यक्ष आसा सेना म्हणजे एक्स NCC कॅडेट्स असोसिएशन ताजोय हांव पालवी अध्यक्ष आशिल्लो आनी अशी कितलीशीच म्हणजे जितली पळय असोसिएशनां आसा तांचो म्हाका वावरान म्हाका वांटो घेवपाक तांचो अध्यक्ष जावपाची म्हाका संदी मेळिल्ली आसा रेड क्रॉसाची केल्या हांवें गोवा स्पास्टीक असोसिएशन गोवा डिजेबिलिटी तातूंत आसा आनी ह्या सगळ्या हातूंत वावर करतना म्हाका एक प्रकारचे आनंदान करता हांव म्हणजे वयल्या वयर अशें न्ही म्हाका करीन दिसता मनांतल्यान आनी तुमकां खबर आसा हांव सदांच तांच्या बरोबर वचून काम करता हांव फाटल्यान रावन तोंडा देखीक कांय करिना आनी हाका लागून खूब जाण म्हणटा की तुजी हांगा खंय एडवर्टायजमेंट ना हें ना पूण तें करचे परस म्हाका दिसता हें डायरेक्ट वचून तांचे मेरेन पावप हें म्हजें लक्ष आसा 1983 मेरेन हांवें भुरग्यांक एडॉप्ट करपाचे एक संदी म्हाका मेळिल्ली ती घेतली आनी हांवें कितें ठरयलें की प्रत्येक फावट एका भुरग्याक घेवचो आनी त्या भुरग्याक निडी आनी डिजर्वींग आनी गरिबांतलो गरीब तो खंयच्या हातूंतलो येता कोण येता ताजें फाटबळ पळोवप ना पूण ताजी गरज पळोवप आनी ताका शिकोवन वयर काडप आनी हें अशें करून आज मेरेन हांवें कितलेशेच भुरग्यांक पालव दिवपाचो प्रयत्न केला पूण ताजेच बरोबर तुमकां सांगूंक म्हाका आनंद दिसता की हांवें हेंच जें पळय आसा तें हांवें रोटरी क्लब आनी लायन्स क्लबाक म्हळें की वेन यू हॅव वन मोर चायल्ड इन युअर फॅमिली वॉट यू वील डू विल यू थ्रो हिम ऑन द रोड तर ते म्हणाले ना तर ताका तुमी एक एडॉप्ट केल्ल्या भशेन करा इन युअर फॅमिली आनी ताजें शिक्षण तुमी पळया ताजी भलायकी पळया आनी अशे तरेन तांणी ती आपणायली आनी रोटरी क्लबान घेवन म्हाका दिसता आज जवळ जवळ 100 भुरगे अशे पालवा सकयल शिकूंक फुडें सरता अशे तरेन म्हाका दिसता सगळ्या लोकां मेरेन आमी पावचे सोशल आमची कितें पळय जी जापसालदारकी आसा ती आमी लोकां मेरेन आमी पावोवची अशे रितीन काम करत आनी तूं खंयी पावूं पण तुजे पांय जमनीर आसूंक जाय आनी त्याच बरोबर तुवें जनमानसान तुजी कळकळ पळय जी आसा ती तुवें फक्त तोंडा जिबेचेर दवरूंक जायना ती सामकी तांचे मेरेन पावून तांकां जाता जाल्यार तें वयर काडपाचो प्रयत्न करपाक जाय बरोबर तुगेले आमच्या प्रत्येक मनशाक आपले जिणेचो उत्सव करपाची इच्छा आसताच आनी तांचे कडेन तितली शक्ती आसता अशें केन्ना केन्ना जायना पूण तुजे सारके जावं आमच्या समाजान अशे कांय लोक आसात तांचे कडल्यान जर कांय मदत मेळ्ळी जाल्यार तांची जीण ही उत्सवीत जावं येता मंगेश बाबा हांवें एक गजाल पळयल्या की हांव तुका ऑब्जर्व करता आसतना आनी लोकांकूय करता खुबशे लोक सत्तेर जो मनीस येता पळय ताजे कडेन पयलीं वळख आसना ताका लागीं वता पूण हांवें तुका पळयलां की सत्तेर नासतना जांचे कडेन तुजी वळख आशिल्ली ते लोक सत्तेर आयल्या बरोबर तूं तांचे पासून सदांच पयस गेला हें हांव तुका ऑब्जर्व करता आतां तांचें नांव घेना हांव कोण कोण तुकाय खबर आसा तो असो नाजूक हांसलो ताजे वयल्यान म्हाका कळ्ळें तुजे तकलेन कोण कोण आयल्यात ते आतां ते आशिल्ले नाशिल्ले गेल्ले बिल्ले ते सगळे आसुनी तरी पूण हें तूं अशें कित्याक करता म्हजें सदांच एक हें आसा की लोक म्हणटा कितें की सत्तेचे आशिल्ले ताज्या म्हऱ्यान गेलो की हो ताजे कडल्यान कितें तरी सादोर घेवपाक म्हणून वता पूण म्हाका हांव जर ताजे म्हऱ्यान गेलो आनी तें जर सादोन घेवपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार हांव ताका ऑब्लायज जाता मागीर फाल्यां म्हाका जर कित्याक म्हाका सदांच सरळ उलोवपाक आवडटा हांव कितें तें तोंडार सांगपी म्हणजे कितें ताजें चुकता ताजें हें जाता जाल्यार आनी हाजे पयलीं तुमकां खबर आसा अशें घडिल्लें आसा आनी तें अशें उलयल्ल्या कारणान त्या लोकांनी म्हाका पयसूय दवरिल्लो आसा आनी पयस दवरिल्ल्या कारणान म्हाका खुबश्या गोश्टीचेर ताजो हें आयिल्लो आसा कित्याक आतां फॉर एग्जाम्पल हांव एक कॉलेज चलयतां स्कूल चलयतां त्या स्कुलाक म्हाका अजून अनुदान मेळना कित्याक मेळना तर ह्याच कारणां खातीर तर सरळ उलोवप हें वायट अशें म्हाका दिसना
कित्याक म्हाका दिसता की कितें मनान आसचें तें भायर काडचें आनी हातूंतल्यान तांणी जर देख घेतली जाल्यार हें सगळ्यांक बऱ्याक पडटलें आनी फुडाराक बरें पडटलें. ह्या दृश्टीन हांव म्हजो हो पळय जो स्वभाव आसा तो असो चालू उरला. एक समाजाक एक कितें तरी मदत करची, बरी देख दिवची अशें कितें काम चल्लां. म्हाका दुसरो प्रस्न तुका उद्योगा विशींच उलयतलो, पूण त्या पयलीं तुवें कांय पुस्तकांय बरयल्यात. तुवें कित्याक साहित्यीक म्हणटकच ताजी म्हाका मातशी गोडी आसता, ताजे विशीं थोडें सांग. हांवें पैसा जाला मोठा हें म्हजें पुस्तक मराठीन पूण तूं म्हणशी कोंकणी कित्याक काय नाका. कोंकणीन म्हजें म्होवाळी म्हणून म्होवाळी हें जाणा तूं. हय, ती 4 उतरांची म्होवाळी तें एक आसा. आनी एक म्हजें म्होवाळें आतां रोखडेंच येवपाचें आसा. 50 म्होवाळी जाली काय ना ताजें हांव तें पुस्तक. आनी तातूंतल्यान कितें आसा, हांव सुरबूसरित्या एक बाण मारपाचो प्रयत्न करतां त्या म्होवाळ्यांतल्यान, कळ्ळें न्ही. म्हळ्यार तें पावता. आनी सद्या ती म्होवाळी हांव वॉट्सॅपाच्या जरिये खूब लोकां कडेन पावयता. तुमकां धाडटा मागीर ती. तें न्ही, तें धाडपाचें मागीर कर. आतां तो विशय आयलाच न्ही, एक म्होवाळें मार पळय बाण कसो. मेळ्ळो म्हाका आज एक खड्डो, शाळेंत ताका म्हणटाले गड्डो, गोरवांक खावन आमी दिता भड्डो, 1 नोव्हेंबराक पडटा दिसता पड्डो. अशी एक हें आसा. आमदार नामदार ग्लासार ग्लास आपटिता, हांगा कार्यकर्ते एकमेकाच्यो तकल्यो फोडटा. कोण म्हणटा आपूण त्या बापायलो पूत, दुसरो म्हणटा हांव ओडटां ताजेंच सूत, तिसरो सांगता धरल्या गा हांवें ताजीच न्हीद, पळोवंक गेल्यार सगळेच हे पयशांचे पूत. ह्यो पळय आसा अश्यो ज्यो करता तूं, ही तुगेले म्होवाळी पळय आसा, तातूंत मोवूय आसता म्हणून म्होवाळें अशें आसतलें. पूण ह्यो गजाली पळय आसा, लोकां भितर मोव तयार करूंक जगतात. म्हाका याद जाली एक खड्ड्याची तुवें म्हणलें पळय, जेन्ना नोव्हेंबराच्या 31 तारीख मेरेन 30 तारीख मेरेन सगळे खड्डे आपूण रस्त्या वयले बंद करतलो, खूब लोकांनी केसां विगत घालपाक कॉमेस केले. अशे गजाली घडटात अश्यो आनी मोय घडटात. आतां हांव तुज्या उद्योगा कडेन परत येता. गोंयचो उद्योग म्हणटात पळय तो खूब दुर्दैवी असो अशें म्हाका तरी दिसता की हांव जेन्ना ऑब्जर्व करता आसतना. आतां कशें हें म्हजे परस तुका चड खबर आसतलें, पूण म्हाका जें समजता तें तुका सांगता. उद्योग कसो आसपाक जाय. आतां विकास म्हळ्यार कितें, विकास असो आसपाक जाय की सरकारान नोकरी दिवप न्ही, कितले हजार आनी 10 हजार नोकरी दितात, खंयच्यान हाडटा आनी कोणाचे म्हजे बल्सांतले पयशे मरे ते तुजे बल्सांतले मरे. पूण तें करप ना न्ही, नोकरी दिवप मान्य, लोकांनी नोकऱ्यो निर्माण करप, उद्योग हाडून नवे नवे. पूण म्हणजे तूं खबर आसा गोंयान उद्योग येना न्ही. तूं सांग पळय ह्या विशीं. इट इज नॉट द बिझनस ऑफ द गव्हर्मेंट टू बी इन बिझनस. दीस इज दी फंडामेंटल लायन. पण तरी पूण सरकार जर धंद्यान येवंक सोदता, म्हणजे जॉब दिवपाचें काम करपाचें जर तांचे तकलेन येता जाल्यार तांची नीत. पण म्हज्या रितीन जे पळय जॉब दिवपाचें काम आसता तें बिझनसमॅनाचें. आनी बिझनस येवंक जाय. बिझनस येतलो जाल्यार तशी एक तरेची एक संवकळ आसूंक जाय. आजकाल कितें जालां की हांवें जेन्ना पयलो धंदो सुरू केलो, आय वॉज वर्किंग इन अ कंपनी इन मुंबय. बऱ्या कंपनीन काम करतालो हांव, मल्टीनॅशनल कंपनीन आशिल्लो. तें सोडून म्हाका दिसलें की हांवें कितें तरी करचें हांगा, 4 लोकांक नोकऱ्यो दिवच्यो. हांव कितें एकदम व्हडल्या हातूंतल्यान येवन आपूण जें पळय म्हजें सेवींग आशिल्लें तें घेवन हांगा आयलो. आनी तेन्ना मोठ्या त्रासान, कित्याक तुमकां खबर आसा हांव खोर्ले म्हणटा त्या विभागान हांवें धंदो सुरू केलो. पूण थंय हांवें जेन्ना सुरू केलें तें वर्स 1981. तेन्ना एक खिळो जर जाय जाल्यार म्हाका फोंड्या वचचें पडटालें नाल्यार पणजे येवचें पडटालें. म्हणजे थंय इन्फ्रास्ट्रक्चर अशें कितेंच नाशिल्लें. थंयच्यान सुरू जावन आतां इल्लें 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 करून सुदारत वता. पूण सुदारपाक कितल्या पर्यंत सुदारूंक जाय. इन्फ्रास्ट्रक्चर सुदारलें म्हणून जायना. ईज ऑफ डुईंग बिझनस म्हणून जें आसता, ईज ऑफ डुईंग बिझनस म्हणजे कितें, गव्हर्मेंटाच्यो पळय जितल्यो हें आसा, लायसन्सां आसता किंवा रजिस्ट्रेशनां आसता, ती करपाक एक सुविधा आसूंक जाय. ती एक करपाक सोंपेपण आसूंक जाय, मेकळीक आसूंक जाय. तें अजून तितल्या प्रमाणांत जाल्लें दिसना. आनी वचत थंय आडखळी ह्यो निर्माण जाल्ल्यो आसता. आज जर कोणूय आयलो आनी ताका जर जागो जाय जालो जाल्यार त्या जाग्या खातीर ताका झगडपाचें पडटा. आनी तो जर सरळ रित्या वचत जाल्यार ताचें काम कशेंच जायना. तें हें मेकळीक जावपाक जाय. आतां आमी पळयत जाल्यार 2004-2005 आज मेरेन एकूय व्हडली कंपनी हांगा आयिल्ली दिश्टी पडना.
हाजेर खूब पेपरांचेर आमी वाचता की अमूक एप्रूव जाता तें एप्रूव जाता पूण प्रत्यक्षान घडिल्लें आमकां दिश्टी पडना आनी हाजे वयल्यान कितें जाता की भुरग्यांक जॉब मेळनाशिल्ल्या कारणान त्या वर्साच्यान आमी जर पळयत जाल्यार मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन म्हणजे टॅक्निकली क्वॉलिफायड आर क्रॉसींग द बॉर्डर्स ऑफ द स्टेट कित्या खातीर तर लॉस्ट ऑपॉर्च्युनिटी हांगा ना जाल्यार थंय तांकां वचचेच पडलें बेकार काय तो रावंक शकना आनी हातून एक कितें दिसता तुमकां खबर आसा की आज एजींग म्हणटा तें सामकें ग्रेसफुली चल्लां आनी ताका लागून जाणटे लोकांची हांगा आमच्या गोंयांत हें वाडल्या आनी भुरगे पळय जे आसा ते सगळे भायर पावल्या आमचे भुरगे तुमी जर बारीक पळयची जाल्यार आयदर ते आयटीन आसा आयटीन आसून ते सबंद देशान भायर सुद्दां पाविल्ले आसा शिपाचेर गेल्ले आसा गल्फान गेल्ले आसा लंडनाक स्विंडन म्हणटा थंय तर सगळें गांवूच भरलां तें कॅनडाक भरिल्लें आसा अशा रितीन आमचे हांगाचें डिप्लिशन जाल्लें आसा ऑफ यंगर एज वीच आमची एक जापसालदारकी जाता की वी नीड टू स्टॉप इट हाव टू स्टॉप इट तर एक गोष्ट म्हणजे सरकाराक म्हजी नम्रायेन विनंती आनी कळकळीची विनंती की बाबा हें ईज ऑफ डुईंग बिजनस जें आसा तें खऱ्या रितीन तूं मार्गाक लाय आनी तें जर मार्गाक लायत जाल्यार लोकांक दिसतलें हय हें सरकार म्हजें आनी हांवें आतां हांगा सुरू करूंक जाय आनी हांवें जर हांगा सुरू करीत जाल्यार तातूंतल्यान जॉब निर्माण जातले लोक हांगाचे हांगाच उरतले आनी हांगा आपले घरादारान उरून आपल्या आवय बापायची सेवा करून त्या भायर आपले कॅरियर म्हणटा तशें फुडें व्हरपाक तांकां एक तरेची हें मेळटलो मार्ग मेळटलो तुवें सांगलें तें बरोबर ह्या दिसांनी म्हाका दिसता तूं एक बातमी तूं आयकुना की सरकारी नोकरी PWDन जे दिवपाचे आसा ताचे दर 30 ते 35 लाख अशें सरकाराचोच एक आमदार ती आमदार एकठांय येवन लोकांक सांगता तातूंत सता आसतलें जर असो बरो धंदो चलता लाखांनी रुपया जोडूंक मेळटा जाल्यार उद्योग हाडून कोणें सांगलें ते अशें तुका दिसना म्हाका जर तशें दिसता तर म्हाका मुखार एक प्रस्न तुका विचारपाचो आसा की तुवें एग्रीकल्चरा कडेन तूं गेलो खरें म्हळ्यार तूं कल्चर मनीस तूं एग्रीकल्चरा कडेन कित्याक गेलो फायनली अवर कल्चर इज एग्रीकल्चर एक गोश्ट आमी पळोवंक जाय फाटल्या दिसांनी लॉकडावन जालो कोरोना म्हणटा ते महामारी आयली लॉकडावन जातकीच सगळ्यांच्या पयलीं आमच्या तकलेन कितें आयलें भायर वचूंक मेळना 15 दीस आमी घरान उरतले तर घरान बाबा जेवणाचें साहित्य आसा काय ना हाजेर आमचें पयलें लक्ष गेलें आमचें लक्ष गेलें ना की बाबा म्हजे कडेन कपडे आसा काय ना गाडी आसा काय ना घोडो आसा काय ना ताजेर ना फक्त जेवणाचेर लक्ष गेलें हय काय ना तर फायनली तो शेतकार थंय काम करतालो आनी ताज्या खातीर तें अन्न आमच्या ताटान येवन पडटालें सो वी शूड बी थँकफूल टू द फार्मर फॉर गिवींग अस अवर डेली ब्रेड हें हांव तितलेंच हातूंत मानता म्हजो बापूय हो खरो शेतान आनी कुळागरान वावरून आयिल्लो मनीस म्हाका पयलीं पासून दिसतालें की हांवें तातूंतल्यानूच काम करचें तुमकां सांगपाक एक आनंद दिसता की ल्हानपणान हांवें दूद सुद्दां काडलां म्हणटकीर म्हाका शेणान वावर करपाक व्हडलें कांय दिसनाशिल्लें म्हणटकीर जेन्ना आमी फुडें पावले तेन्ना म्हाका सदांच दिसतालें की गोंयांत एक एग्रीकल्चर कॉलेज जावचें गोंयांत एग्रीकल्चराचें शिक्षण जावचें हाज्या खातीर जेन्ना हांव पळय गोवा चेंबराचो अध्यक्ष आशिल्लो तेन्ना हांव खुबशे आमचे बाकीचे मायनोनर्सांक किंवा हांकां मेळ्ळो तांकां हांवें सांगलें की आमी एक शेतीचें हें काडुया तुमी सगळे तरेचें हें करतात तर ना शेतीचें करप म्हळ्यार नुकसानाचो धंदो म्हणजे हाजो अर्थ असो की तुमी कॉलेजां काडटा फक्त फायद्या खातीर काडटा तर तातूंतल्यान बाबा आमी समाज सेवा कितें करूंक जाय हेंय आमी येवजूंक जाय तर ह्या खातीर म्हाका जेन्ना व्हडलोसो सपोर्ट कोणाचो मेळनाहलो तेन्ना हांवें येवजिलें की आमची वडिलोपर्जीत जमीन आशिल्ली आनी पोन्नें एक घर आशिल्लें तें सगळें हांवें हाका दिलें आमच्या सोसायटी एक केली आनी एज्युकेशन सोसायटी आनी त्या सोसायटीक हांवें ताजेर ट्रान्सफर केली आनी त्या सोसायटी मार्फत म्हळें आतां एज्युकेशन चालू करचें तर तेन्ना हांवें पळयलें की हें चालू करचें म्हणप सोंपें पूण तें कितलें कठीण आसा तें म्हाका कळ्ळें आनी तेन्ना म्हाका पयलीं जाण जाली की आमचे कडेन सिलेबसच ना कित्याक हाजे पयलीं एग्रीकल्चर म्हणटा तातूंत कितेंच हांगा शिक्षण नाशिल्लें आनी तें नाशिल्ल्या कारणान सिलेबस तयार जावंकूच नाशिल्लो तर त्या खातीर म्हाका दिसलें पयलीं की 11वी 12वीच्यान सुरू करचें सो दॅट दे गेट अ बेजीक एज्युकेशन आनी थंय हांवें बोर्डा कडेन गेलो आनी सांगपाक बरें दिसता की बोर्डाचे चेअरमॅन आनी सेक्रेटरी हे हांचो म्हाका खुबूच सपोर्ट मेळ्ळो पूण तांणी एकूच सांगलें की जे पळय तज्ञ आसा ते तुवेंच हाडचें पडटलें म्हणून हांवें कितें केलें म्हजे सगळे कॉन्टॅक्ट्स जे आसा ते वापरून दापोली धारवाड बेंगलोर पुणे आनी अशे तरे राहुरी अशे तरेचे थंयचे एकठांय करून हाडले
आनी तांकां हांगा हाडून ICRA कडेन मदत घेतली. ICRAच्या जाग्यार तांकां दवरपाक आनी थंयच्यान मिटींग घेवपाक एक हें चालना दिली. थंयच्यान आमी बसून सिलेबस तयार केलो. इतलेंच न्ही की आनी एक सांगपाची मजा दिसता की हांव दिल्लीक वतालो, कित्याक हांव दिल्लीच्या बोर्डार आसतालो. थंय म्हाका मेहरोत्रा म्हणून एक बरो मनीस मेळ्ळो, डॉक्टर मेहरोत्रा. तो वोकेशनल एज्युकेशनाचो डायरेक्टर फॉर ऑल इंडिया वोकेशनल एज्युकेशन. ताणें म्हाका इतलो सपोर्ट दिलो. ताणें एक कार्यशाळाच गोंयांत घेतली आनी ताणें सांगलें की एग्रीकल्चराचो सिलेबस जो आसा सबंद देशा खातीर तो आमी गोंयांत बसून करुया आनी प्रत्येक रिजनाक कशें लागू जाता. म्हणजे आमच्या हांगा काजू किंवा जॅकफ्रूट म्हणजे पणस किंवा शेती अशा तरेचे जे पळय हें जाता त्या दृश्टीनूच आमी ताजो वावर करुया. तर तें इन्क्लूड करून आमचो सिलेबस तयार केलो. 11वी 12वीचो जालो. बोर्डाचें एप्रुवल मेळ्ळें. मेळटकीच आमचो जागो आशिल्लो तो ज्या जाग्यारूच आमी सुरू केलें. आनी सांगपाक बरें दिसलें की आमच्याच गांवांत दापोली पास जाल्ले आनी गोल्ड मेडल घेवन आयिल्ले 2 भुरगे मेळ्ळे म्हाका. तांकां घेवन हांवें सुरू केलें. आनी एकदां सुरू करतकीच मागीर कारवां मिलता गया म्हणटा पळय तशें कोण कोण मेळत रावले. म्हाका बरे मनीस मेळ्ळे जांकां खरी आस्था आशिल्ली शेती बद्दल आनी एग्रीकल्चरा बद्दल. तर ते शिकोवपाक लागले. म्हाका गव्हर्मेंटाचें अनुदान नाशिल्लें, अजुनी ना. तर सांगपाक म्हळ्यार आमी अजुनी ट्युशन फी घेना भुरग्यांक. आनी आमी कशें गेले, आमकां भुरगे जाय जाले तर आमी प्रत्येक पंचायती कडेन गेले, शेतकऱ्यां कडेन गेले आनी तांकां सांगलें तुमच्या भुरग्यांक तुमी जर हांगा धाडले जाल्यार तांकां आवड निर्माण करपाचें काम आमी करता. म्हणटकीर ते परत तुमचे कडेन येवन परत शेतीन रावतले आनी सरकाराच्या नोकरे फाटल्यान धांवचे ना. सांगपाक आनंद दिसता की आज आमचे भुरगे जे आसा ते परत शेतान म्हणजे जे पळय 100 भुरगे आमच्या हातूंतल्यान वतात ते परत शेती कडेन गेल्ले आसा. हांव तुमकां 2च एग्जांपलां दिता, चड घेना वेळ. एक चली मनीस ताका जमनीन हात घालीत जाल्यार एलर्जी जाताली, मातयेची एलर्जी आशिल्ली. तर आमचे एका स्टाफान ताका सांगलें आयुर्वेदीक तुका आमी हें दिता म्हणून, म्हणजे कणसां आसा हें आसा आनी त्या आयुर्वेदीक हाजे पसून ताजी एलर्जी ना जाली. आज तें चली पास जाला, एडवान्स डिप्लोमा पास जालो ताणें आनी ताणें नर्सरी चालू करून ते 15 ते 20 हजार म्हयन्याक जोडटा. म्हळ्यार ही एक अशी एक गजाल घडिल्ली आसा. दुसरी गजाल तुमकां सांगता की दिचोले तालुक्यान आमचो एक स्टुडंट ताणें आनीक 4 स्टुडंटांक बरोबर घेतले आनी एक लिजार जागो घेतलो. कित्याक पडींग जागे खूब आसा आमच्या गोंयांत, तातूंतलो एक जागो लिजार घेतलो आनी तांणी थंय हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर आनी नर्सरी अशें जॉयंटली थंय काम करपाक लागले. आनी सिजनल म्हणजे कशें पावसा तेंपार पिपऱ्यो, मागीर हरशीं दुदी आनी कितें अशें प्रत्येक हें काडपाक लागले. म्हणजे जे पळय क्लासी आसा आनी एक्सक्लुझिव्ह आसा ते ताजें प्रोडक्शन काडपाक लागले आनी ते 5 स्टार हॉटेलाक आनी हांकां दिवन आज ते बऱ्या रितीन आपलो उदरनिर्वाह करूंक लागले. अशे रितीची जेन्ना आमकां एग्जांपलां मेळटा म्हणजे जे आमचे स्टुडंट आसून ते आतां हें म्हाका कशें कळूंक पावलें तर थँक्स टू दीस मिडिया. ह्या मिडियानूच तांचें उदो करून तांकां लोकां मुखार हाडले आनी हाज्या मार्फत आमचे इस्कॉलांतले आमच्या कॉलेजांतले ते शिकून भायर सरिल्ले भुरगे तर हे आमकांय अभिमान दिसपाक लागलो आनी आमी ह्या चुपुल्ल्या गोंया खातीर कितें तरी आमी एक कॉन्ट्रिब्युशन केल्ल्याचें आमकां एक समाधान मेळूंक लागलें. तूं हे जे गजाल सांगता पळय हांव दंग करून आयकतालो. तूं इतलें काम करता आनी तूं असो विचार करता गोंयच्या भवितव्या विशीं हें पळोवन खरेंच हांव दंग जावन आयकतालो. आनी हांवें तुका केन्ना फकाणां मारतालो, आरे हांव खंयच्या मनशाची फकाणां मारतालो अशें म्हाका दिशिल्लें. खरें म्हाका एक ल्हानसो एक प्रस्न म्हाका विचारपाक जाय की आमची सगळीं शेतां पडींग दवरपाचें कारण आसता पळय तें ताजेर बिल्डिंगो बांदपा खातीर इतलेंच अशें चल्लां. तर आमकां एग्रीकल्चरांतल्यान ही सगळी जमनी परत वाडूं येतात. बरे भशेन हाडूं येता आनी हाडच्योच. कित्याक हांव म्हजें एक सदांच सगळ्यांक सांगणें आसा की जमीन एकदां विकली ती गेली. कित्याक ते पयशे येता ताका 10 वांटो आसता, पयशे नाच जाता त्या हातूंत पयशे आयले जाल्यार सुद्दां तुका परत ती जमीन तुका मेळना. तेन्ना हे जे पळय कन्वर्जनां करता ताजेर एक आळाबंद हाडचो आनी जी खरोखर शेतां कुळागरां भाटां आसा पळय ताजी लागवड परत करपाक
आनी आमचे भुरगे तयार आसा असल्या हातून आमी तयार करीत आसा आनी हाजे फुडेंय जातले तयार आनी तांकां बाबा एक जागो जर मेळत जाल्यार तांकां एक उर्बा येतली की बाबा आपणें वचून थंय काम करचें आनी ह्या कामान आमकां फक्त आमी भुरग्यांक पोटाक लावचें ना तर ते आमच्या गोंयच्या लोकांचें पोट भरतले हातून एक खरेंच आनी एक गजाल तुमकां सांगन दिसली तशें जाल्यार की एक भुरगो आमचो ताणें ऑर्किड्स लावपाक लागलो आनी तो एक्सपोर्ट करपाक लागलो आतां हालीं तेंपार बिकॉज ऑफ हे एक्सपोर्ट मातसो कमी जाला ती गोश्ट वेगळी पूण तरी पूण तो 5 स्टाराक बी वचून दिता तर अश्यो गोश्टी करूंक शकतालो तर ताका फक्त जाग्याची अभाव आशिल्लो पूण ताका कोण तरी बरो सभागी मेळ्ळो ज्याचे घरान हें आशिल्लें म्हणजे जागो आशिल्लो पूण कोण करपी नाशिल्लो तर अशे जागे जेन्ना आसा तेन्ना त्या जाग्याचो आमी बऱ्या तरेन बिलो करचो म्हणजे वावर करून थंय तर हांगा कितें जालां की अश्यो गोश्टी जाला की कुळकायद्याक लागून टॅनंटूय काम करिना आनी ओनरूय काम करिना ना म्हाका ना तुका घाल कुत्र्याक अश्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसा तर त्यो गोश्टी आमी ना नपश्चात करून उडोवया आमी आमचे नवे भुरगे जे येता तांकां कामाक लावया दोगांकूय तुमकां फायदो करून दिवंक शकता तो म्हणजे ओनराकूय आनी टॅनंटाकूय तुमी दोगी जाण करिना जाल्यार हो तिसरो मनीस येवन काम करून तुमकां दोगांकूय फायदो करून दिवंक शकता अशा रितीन जर आमी परत जर हे निसर्ग फुलयलो जाल्यार हातून पोट भरपाचेंय काम जातलें निसर्गूय बरो उरतलो क्लायमेट चेंज म्हणटात क्लायमेट चेंज म्हणून आमी जे बोवाळ घालता ताजेरूय थोडोसो उपयोग जातलो कार्बन फुटप्रिंट वाडटले ह्यो सगळ्यो गोश्टी जावं येता तर एक तुमकां आनी एक गजाल तुमकां सांगूंक आयलें की हांव ICARन आनी आमी टाय अप केल्ले आसा आनी एक गजाल केल्या म्हणजे म्हजे जितले पळय कॉन्टॅक्ट आशिल्ले ते हांवें वापरले आनी ताका लागून आज मिशिगन स्टेट युनिवर्सिटी USA आनी हेच युनिवर्सिटी नेदरलँड हांचे कडेन हांवें टाय अप करून थंयचे भुरगे हांगा येवन शिकून गेल्ले आसा आनी ते जेन्ना हांगा येता तांचे पळय रिसर्च जाता ताका आमी फक्त लॉजिस्टीक सपोर्ट दिता हातून गोंयाक एक फायदो जाल्लो तो एकूच सांगता तुमकां की आमचे जॅक फ्रूट पळय आसा पणस तुमकां खबर आसा तुमच्या फाटल्यान भरपूर लागता ते पडटा गोरवां येवन खाता किंवा ते कुसता आनी हातून वता तूं वापरूंक वचना कित्याक कितले खातलो तूं आनी कितले तूं बाजारांनी ताका येना पूण ताजेर रिसर्च करून ह्या भुरग्यांनी आमकां एक वाट दाखयल्ली आसा आनी आज 200 ते 300 टन आमचो जॅक फ्रूट नेदरलँडाक वता तर कित्या खातीर तर आज पळय व्हॅज बर्गर म्हणून जो आसा तो ह्या पणसाचो जाता आतां तो पणस कशा रितीन वापरपाचो ताका एक सायन्स आसा तें आमी शेतकऱ्यां मेरेन पावयल्या शेतकऱ्यांक सांगलां की ते सामको पिकूंक दिवं नाका जेन्ना पळय तो निकतोच हें जाता तेन्ना तो काडपाचो म्हणजे कुवलो आसता पळय आनी पणस हाज्या मदली जी स्टेज आसता तेन्ना काडपाचो आनी ताजेर ताका प्रोसेस करपाचो आनी ते प्रोसेस करपाक एक प्लांट सुद्दां आमी गोंयांत तयार केल्लो म्हणजे हाज्या वरवीं तुमकां दाखोवंक येता की ह्या शेतीन भरपूर पयसो आसा तूं फकत कितें कर मंगेश बाब फक्त एक 2 म्हयने राव आमी कितें करया जाणा तूं हे पणसाचे काटे पळय आसा सोलून भायर उडोवपाचे आनी 2 आतां 22 जे सरकार येता पळय ते सगळे घराचेच मोवा आसतले अशें धरून चलुया आनी त्या वेळाचेर हे सगळें तुवें सांगलो पळय तो प्रोसेस मुखार व्हरपा खातीर म्हाका तुजी सारक्याची खूब गरज पडटली आमकां गोंयकारांक गरज पडटली म्हाकाच न्ही तर तुमी हांगा आयले तुमी म्हणून आयले तोंडार तुगेले सगळे आयकून तर तूं हांगा आयलो सुंदर गजाली सांगल्यो नवें गोंय कशें आसूंक जाय खंयचे दिकेन वचूंक जाय हें दाखयलें त्या खातीर हांव तुका गोमंतक टीव्हीच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा असोच आमचेर मोग आसूं दी आनी कोदीकपणां जी पळय उलयलां पळय ती कोदीकपणां तुजी चालूच आसूं दी देव बरें करूं तर इश्टानो आमी गोंयचो एक उद्योजक एक विचार करी सकारात्मक अशे मांगिरीस पै रायकार हाचे उद्योजका बाबतींत हांगा पळयले आनी हांसत खेळत पळयले हे सगळ्यो गजाली ज्यो पळय आसात पळय आमकां खूब गरजेच्यो आसात कित्याक आमकां नवें गोंय घडोवपाचें आसा आतां नवें गोंय कित्याक घडोवपाक जाय तर प्रत्येक गोंयकाराक आपलें जीवन जगपाचो अधिकार आसा आनी ते मरत मरत आनी कुतत कुतत न्हय तर ताका आपली जीण उत्सवी करपाची आसता आनी जिणेचो उत्सव जर आमकां घडयतलो आनी जगतले जाल्यार आमकां सगळे आंगांतल्यान आमकां गोंय घडोवचें पडटलें आनी त्या खातीर आमकां अशे तरेचे खुबशे लोक ह्या कोदीक गोंयकारां मदीं येवपाक जाय आनी ते जेन्ना येतले आपआप मत मांडटले आनी एक नवें गोंय घडोवपा खातीर एक दिका थारायतले तेन्नाच आमचें गोंय हें जाग्यार पडटलें जरी गोंयकार कोदीक जरी आसलो जाल्यार तो ताचे जिणेचो उत्सव थारतलो म्हणटकच पळोवंक विसरूं नाकात आमच्या गोमंतक टीव्हीचे ही कार्यावळ जाका आमी कोदीक गोंयकार हें नांव दिल्लें आसा
आणि ते कधी गोंयकाराचो जिणेचो उत्सव आमी मनोवया अशेंच सदांच तयार रावत. देव बरें करूं.